गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन पयलीं फातोड्डा, साळगांव, वेळी आनी शिवोले 4 मतदारसंघांवेल्यान सीट ॲडजस्टमेंटाची उलोवणी सुरू केल्ली. मात दीस वता वता तशे एक एक मतदारसंघ गळ्ळो आनी सध्या सीट ॲडजस्टमेंट एकार येवन रावला. बुधवारा काँग्रेसीन साळगांव आनी खुद्द विजय सरदेसायच्या मतदारसंघात उमेदवार घाले. वेळी फ्रेंडली फायट, शिवोले काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घाल्लो ना. साळगांव आग्नेल फर्नांडिसान, फातोड्डा जोसेफ सिल्वान गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवारा आड अर्ज घालो. हांव आयज दिग्विजय सिंगाक थँक्यू म्हणटा, तशेंच आमचे GPCC स्टेट प्रेसिडेंट बाब युजीन फालेरो थँक्यू म्हणटा की आमी एक रिकमेंडेशन धाडलेलें फातोड्डा ब्लॉका थ्रू की फातोड्डा एसटीक दिवची म्हूण सीट, कित्याक आख्खे गोंयान काँग्रेसीन एसटीक खंय तरी सीट दिवंकूच ना. आतां लास्ट उरलेली फक्त फातोड्डा आनी तुमी जाणाय ते भाशेन फातोड्डा एसटी चड आसाय. वी हॅव मोर देन 7,000 to 8,000 votes in Fathoda, which always decide कोण विनर आसतलो तो फातोड्डाचो. एसटी सदां एक मेजर रोल दवरलो कडेन आहा फातोड्डान. आतां सी आय जस्ट वेन आय केम हियर हांव हिंग गेल्लो तेन्ना म्हाका फॉर्म ए आनी बी मेळ्ळें आनी म्हाका गो हेड दिलें आनी हांवें फिल अप केलें. When they had given it? टुडे ओनली बाय हय प्रेसिडेंटाच फॉर्म आमी एटेच केला. आमी फॉर्म एटेच केला. Mr. Vijay Sardesai, who says that he wants to take Goenka Pond forward, why he is going to Delhi? Why he is pressurizing the leaders, Congress leaders? He had said that his blood is not matching the Congress. So now it is matching it. And I want our Congress leaders to have little wisdom and be with the Congress grassroots workers. फातोड्ड्या काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालो म्हूण विजय चाळवलो. विजयान प्रुडंटाच्या रिपोर्टरा मुखार दिगंबर कामत आनी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजया कडेन फोन स्पिकरार घालून उलयलो. मात काँग्रेसीन नित्या भशेन कानार केंस काडले. कितें तें खंय विड्रॉवलाच्या दिसाच कळपाचें. सांग म्हाका आयलोय पाड पडले तांचे, पण आमी सांगप कितें प्रेसाक. Congress party is not contesting these 4 seats. Doda, Siolin, Panjim and Palore. We are fighting only 36 seats. There are no official candidates in these 4 seats. Okay? Yes sir. Yeah. See, my reaction is that this is not the first betrayal of mine by the Congress. I am quite used to this. आनी म्हाका अशें दिशिल्लें की आमची टिकीट जे भशेन वताली ते भशेन हें ग्रँड अलायन्स म्हणटा तें तशेंच वता म्हणून हांवें म्हणिल्लें पसून थोडे दीस पयलीं की म्हाका लक्षणां ती तशींच लागता म्हणून, सेम डायरेक्शन वता म्हणून, जाता 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 म्हूण लास्टाक जावचें ना म्हणून. सो विश्वासघात जालो म्हणून हांव हालूंक ना. पूण एक की गोंयकार म्हणटा ते उतराक सेर्त, आमी उतराक सेर्त आहा. सारकें अशें दिसता की BJPन काँग्रेसीच्यो टिकेटी वाटल्या अश्यो, कित्याक आय एम द ओनली मॅन हू हॅज फॉट द BJP इन द लास्ट 5 years अँड दीस इज हाव द काँग्रेस बिट्रेज मी. आयचो हो जो हे जी एक्शन तांची आहा, रिपोर्टेडली दॅट पर्सन इज फायल्ड फ्रॉम GVP अँड ऑल्सो काँग्रेस अशें म्हणटात. आय डोंट नो ते कशें जावंक शकता तें म्हाकाच समजना. म्हळ्यार 2 ताजें बटन दामप कितें तें आतां. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक मनीस 2 पार्टीक घालता आनी इंडिपेंडंटूय म्हूण घालता. हें आनी कितें बाबा, हें कसल्यांनी तें कळना म्हाका. काँग्रेस पार्टी कंप्लीट मॅस जें जालां, हे मॅसा खातीर रिस्पॉन्सिबल जे लोक आहा ते लोक अजून मेरेन पावरफूल आहा. तेच लोक 5 वर्सां पयलीं म्हजेर तांणी कारस्थान करून म्हजी टिकीट उडयली. तेच लोक आजूय थंय पावरफूल आहा. आतां जें कितें बाब दिग्विजय सिंगान म्हाका सांगलां की आमी कॅन्डिडेट घालूंक ना आनी कितें म्हणटा ताजें फॉलोअप तांणी करचें. पूण आमी वी आर प्रिपेर्ड फॉर इट अँड वी वील फायट इट आउट विथ द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. विजय आड उमेदवारी घाल्ले जोसेफ सिल्वान काँग्रेस आनी GVP 2 पक्षांचे उमेदवारी अर्ज घाल्यात. इलेक्शन कमिशन म्हणटा तो अपात्र थारूं येता. जाय जाल्यार पार्टी ताजो B फॉर्म फाटीं घेवंक शकता. One of the person has filed nomination
for 2 political parties, and both the political parties have given him form number A. Because this probably is the first time in the history of elections. फातोर्डान जुजे डिसिल्वा म्हणटा ताणें 2 नॉमिनेशन फायल केलें. फर्स्ट नॉमिनेशन इज गोवा विकास पार्टी एंड सेकंड नॉमिनेशन इज इंडियन नॅशनल काँग्रेस. कायदेशीर एकच करून मेळटा न्ही. एका मनशाक एका पार्टीचें एफिलिएशन आसूं शकता. एकाच कॅन्डिडेटाक 2 पार्टी उबे करूंक शकना किंवा 2 डिफरंट पार्टीक तो उबो रावंक शकना. Naturally, either one of the party will have to withdraw his form. खंयचे आनी ताका फॉर्म तो दवरतलो किंवा खंयचो दवरचो ना. हें डिसिजन इज टू बी टेकन बाय कन्सर्न ऑथॉरिटीज म्हणजे पार्टी किंवा technically it is qualified. Technically he will be disqualified. Next role is to be played by returning officer. Let us see what he is doing. फातोड्ड्यां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या आपालिपाचेर आपान तोमणे मारले. Vijay Singh, while talking to students, has expressed shock over Congress candidature in Khatorda. See, there is so much of shock and sorrow in the Congress that we do hope that the people of Goa will reward them with even more shock and sorrow by completely putting them into the garbage bin of history. Bureau Report, Prudent.